नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां येवकार. अस्तंत आशियांतल्या तणावाच्या काळात जागतीक घडणुकांचो आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर कितें परिणाम जावपाक शकता हें आमी अणभवलें. आयज भारतान ह्या पुराय संकश्टाक कशें तोंड दिलें, खंयचे निर्णय घेतले आनी तातूंतल्यान फुडारा खातीर कितें म्हत्वाचे निर्णय घेतले हाजेर आयज आमी भासाभास करतले. ह्या चर्चेक आमच्या स्टुडियोन आमच्या बरोबर आसा भोवमानेस्त मांगिरीश पै रायकर सर. सर गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे आदले अध्यक्ष जावन आसा. नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार. सर सगळ्यान पयलीं तुमी पळोवप्यांक सामकें साद्या उतरांनी सांगचें की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज म्हणजे कितें, ताचें म्हत्व कितें आनी तें बंद जाल्या उपरांत खास करून भारताक कितल्या व्हडल्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडलें. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हें नांव फाटल्या दिसांनी गाजतालें, अजुनूय गाजता. तर हो जागो पळय जो आसा तो मध्य पूर्वेक म्हणजे जगाच्या मध्य पूर्वेच्या जाग्यार आसा आनी तो इराण आनी ओमान हाजे मदीं आसा. तर इराणांत ताजो मेजर भाग लागता आनी हो पळय भाग आसा थंयच्यान बोटी येतात आनी बोटी येता कित्या खातीर तर तें शॉर्टकट जाता, तो लागीं पावता. म्हणटकीर तुमची पळय जी येजा आसा, येरादारी आसा ती सोंपी जाता आनी ताजें कॉस्टींग लॉजिस्टीक कॉस्टींग देंवता. नाजाल्यार तें जर भायल्यान अशें हाडचें पडलें जाल्यार खूब त्रासदायक जाता आनी तें सोंपें न्ही. आनी ह्या खातीर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हाका खूब इम्पॉर्टन्स येता. आतां जालें कितें की फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आसा की अमेरिकेन इराणाचेर हल्लो केलो, कित्याक तांकां इराणाची ऑयल वेल्स, ऑयल फील्ड सगळीं आपल्या ताब्यात जाय आशिल्लीं किंवा आपूण सांगता तशें तांणी डिस्पॅच बी करचें, कोणाक दिवपाचें कोणाक ना तें तांणी आपल्याचे हातान येवचें हाजे खातीर तांचेर तांणी हल्लो केलो आनी आपल्या हातान घेवपाक म्हणून प्रयत्न केलो, पूण तें तांचें साध्य जालें ना. पूण त्या हातून एक गोश्ट जाली म्हणजे हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पळय आसा तो इराणान बंद करून उडयलो. आनी तो बंद करून उडयतकीच मध्य पूर्वेच्यान जें पळय ऑयल तेवटेन ऑयल वेल्स भरपूर आसा आनी त्यो ऑयल किंवा LPG गॅस पळय आसा त्यो घेवन पळय ज्यो बोटी येताल्यो त्यो सगळ्यो बोटी बंद जाल्यो आनी येरादारी बंद जाल्ल्या कारणा खातीर सबंद जगाचे हाल जावपाक लागले. म्हणजे हातून आमी आयलेच, भारत आयलेच, कित्याक आमी आतां फक्त आमी गोंय अशें पळोवंक शकना, आतां तें व्हडलें हें जालें, स्तर जालो ताजो. तर तातूंत भारताचेर हें आयलोच, ताजो परिणाम जालोच. पण त्या बरोबर बाकीच्यो कंट्री ज्यो आसा म्हणजे जपानाक सुद्दां त्रास जावपाक लागलो. जपान म्हणजे बाकीच्यो आशियाई कंट्री आसा तांचे कडेन तांकां प्रॉब्लेम जावपाक लागलो आनी इतले सोंपेपणान तें बेगीन सुटावो जायतशें दिसनाशिल्ल्या कारणान सगळ्यांच्या देशान एकदम उर्जाचो हें जावपाक लागलो. म्हणजे कितें गॅस ना जाल्यार कितल्योश्योच गोश्टी ऑल्टरनेट ना न्ही ताका. म्हणजे आमी कितें केलां आतां, पयलीं आमचें इंधन म्हळ्यार कशें आशिल्लें, लांकडांनी पयलीं हें करताले कितें, ताज्या मागीर आमी पेट्रोलाचेर आयले, ताज्या मागीर आमी गॅसाचेर आयले न्ही. अशें इल्लें इल्लें आमचें पळय जेन्ना प्रगती जाली पण परत आमी लांकडाचेर वचपाक म्हणजे कितें आसा, आतां लांकडांय मारूंक शकना न्ही कित्याक एनवायरमेंटाचो प्रश्न येता तेन्ना इट वॉज अ व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट थिंग, कळ्ळें न्ही. आनी ताजेर विचार करपा खातीर खूब त्रास जालो. मदीं खुबशे गोश्टी आशिल्ले पळय, खुबशे धंदे बंदूय पडपाक लागले. तर अश्यो खूब समस्या उब्यो रावपाक लागल्यो. आनी अशा संकश्टाच्या काळान केंद्र सरकारान कितें पावलां उबारलीं, म्हणजे जशें तुमी म्हटलें की आमी लांकडा वयल्यान गॅसाचेर आयले, पूण अशा परिस्थितीन गॅसाची जेन्ना पुरवण कमी जाता अशा परिस्थितीन केंद्र सरकारान कितें पावलां उबारलीं. आजकाल तुमी एक पळयलां जाल्यार आमचें केंद्र सरकार घटमूट आसा आनी आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी हांचें जें पळय एक हें आसा म्हणजे तांचो करिश्मा जो आसा आनी तांचें सगळ्या जगा कडेन तांचें रिलेशन जशें आसा ताज्या खातीर आमी हाका तग मारूंक शकले. तर तुमी म्हणटले हें कशें जालें, कित्या खातीर जालें. 3 गोश्टी जाल्यो. एक म्हणजे कितें, तांणी पयलीं लक्ष दिलें की हें बंद जाता, तांणी पयलीं धरिल्लें तें हें जातलें, कित्याक युद्ध जर सुरू जावपाचे पयलींच तांणी विचार केल्लो हाजेर की हें बंद जालें जाल्यार आमकां ऑल्टरनेट सोर्स कितें. म्हणून तांणी रशिया कडल्यान ऑयल घेवपाक सुरवात केली, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट घेवपाक सुरवात केली.
जाका भरपूर हें जालें त्रास जाले, कित्याक अमेरिकेन सांगलें तुमचेर आमी सँक्शन घालतले, तुमकां आमी हें दिवचे ना तें दिवचें ना, पूण तरी पूण तांणी तग मारली, ताणें आयकून घेतलें ना. आनी तुमी हालींच आयकलां आसतलें की अमेरिकन प्रेजिडेंट ट्रंप हांणी म्हळें की नरेंद्र मोदीजी जे आसा ते इज अ टफ नेगोशिएटर म्हणून. हें तुमी वाचलां आसतलें आनी आयकलांय आसतलें. तर त्याच अनुसंधानान तांणी पळय ज्या तरेन रशिये कडेन आपलें संधान दवरलें आनी तांचे कडल्यान आमी क्रूड ऑयल हाडपाक लागले आनी इंडियेन तें हें करपाक म्हणजे ताजेर ते क्रूड ऑयलाचे आमी पेट्रोलियम प्रोडक्ट आमकां जाय तशें करून आमी युरोपाक सुद्दां ताजे सप्लाय करपाक लागले. म्हळ्यार हातून तुमी पळयात की तांणी कशी मांडावळ केली ती. इतली सोपी आनी इतली बरी तरेन मांडावळ केली की आमकां तुमी पळयलें आसतलें की सबंद जगाक पेट्रोलियम प्रोडक्टाचो त्रास जावपाक लागलो, शॉर्टेज जावपाक लागली. आमचे कडेन तशी जाली ना. बरोबर. आनी दुसरें म्हणजे आमचे कडेन तशे प्रायजूय वाडले ना. त्या वेळार आमचो प्रायस वाडलेच ना, कळ्ळें न्ही. आतां मातशें कितें बारीकशें वाडलें पूण ताका कांय अर्थ ना. पूण सांगपाचें म्हळ्यार तांणी पळय ज्या तरेन सगळें पळय पुरवणूक कशी करप सगळ्याक, कित्याक कितें आसा खुबशीं आस्थापनां अशीं आसता जाका तूं कमी करूंक शकना. आतां गॅसाचीच पुरवण पळय, जर मेडिकल आस्थापनां आसा, हॉस्पिटलां आसा किंवा डिफेन्स आस्थापनां आसा किंवा थोडी सामकी गरजेची अशी आस्थापनां आसा, तांकां ताणें कमी केलें ना. तांकां वेवस्थीत पुरवण दवरली. म्हणजे तांणी सगळे हाका तांणी लक्ष दवरलें अशें जालें. आनी आमचे पळय उर्जा मंत्री आशिल्ले आनी त्याच बरोबर तांचे सगळे डिपार्टमेंट म्हणा, तांचे लोक आसा ते म्हणा किंवा ऑयल कंपनीचे लोक म्हणा, ते 24 तास तांचेर नजर दवरून काम करपाक लायलें तांकां. आनी इतले तरेन तांणी ती मांडावळ केली की म्हाका दिसना कोणेच कसलीच कंप्लेन केली अशी. कित्याक कोणाकूय पयलीं 2 दीस मातशे लायनी लागल्यो हातून पॅनीक जावन, पण मागीर खंयच तशी तुका लायन किंवा हें दिसलें ना पळय. सगळें म्हणजे ताका लागून कितें आमकां कळ्ळें की तांची पळय पुरवण आशिल्ली ती सारकी वेवस्थीत तांणी केली. आनी हें कित्या खातीर जालें हें आमी फुडें आमी हाजेर भासाभास करुया. ह्या सगळ्या काळान भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचेर खूब चर्चा जाली. जशें तुमी म्हणलें की भारताचे संबंद बाकीच्या देशां कडेन बरे आशिल्ले, तर ताजो कसो नक्की फायदो जालो? सगळ्यात पयली गोश्ट तुमकां सांगता इराणाची. कित्याक इराण वॉज द मेन कंट्री जाचे कडल्यान आमकां जवळ जवळ 45% इंधन येतालें आनी 50% गॅस येतालो. ही टक्केवारी आमची बरीच हाय आसा, कळ्ळें न्ही. एखादी चडूय जावंक शकता. आनी जगाक बाकीच्या कडेन तांचे 20-25% सगळें तांचेच कडल्यान तशें वतालें, कळ्ळें न्ही. तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी चालू आसतना इराणानूच जर बंद केलें जाल्यार ताजो म्हणजे सगळ्या कडेन असो हें येतलोच न्ही, म्हणजे ताजो इफेक्ट येतलोच सगळ्यां कडेन. आतां भारताची इराणा कडेन इतले बरे संबंद आशिल्ले की तांचो छाबार म्हणून जो पळय पोर्ट आसा तातूंत जवळ जवळ 16 बिलियन आमचे इंडियन गव्हर्मेंटान तांकां थंय घालून तो पोर्ट डिवेलॉप करपाक मदत केली. आनी तातूंतल्यान म्हणजे तांकांय फायदो जालो, भारताकूय फायदो जालो. भारताचे तांचे इराणा कडेन जे पळय संबंद आशिल्ले ते दृढ जाले, कळ्ळें न्ही. आनी तो छाबार पोर्टा खातीर इराणान भारताक सामकें लागीं अशें हें केलें. त्या भायर कितलेशेच तांचे हातूंत इन्वेस्टमेंट, तांच्या आस्थापनान इन्वेस्टमेंट तांच्या हातून आमच्या इंडियना कडल्यान करून घेतले. आनी ताका लागून कितें जालें की इराण भारताक कुशीक दवरूंक शकलो ना. आनी एक गोश्ट अशी जाली की तांणी सुरवेक भारताचे झेंडे आशिल्ले बोटी सोडपाक लागले. बाकीच्यो तांणी टॉर्पेडो केल्यो किंवा वचपाक दिले ना किंवा तांकां हेवी टॅरीफ लायली. खूब गोश्टी घडल्यो. पण भारताचे पळय झेंडे लावन जितल्यो बोटी येताल्यो त्यो बोटी ते सोडपाक लागले. आनी ताका लागून कितें जालें की आमकां अशी शॉर्टेज अशी दिसली ना. येत रावलें न्ही. गॅसूय येवपाक लागलो, आमकां LPG आयलो, हें आयलो. आनी ताका लागून आमकां मातशें तें सगळ्याक आतां कितें आसा तांणी डिस्ट्रिब्युशनाचेर लक्ष दवरून तांणी वेवस्थीत ताजी वेवस्था बरी केली. आयले म्हणून अशेंच हें केलें ना. तें स्टोरेज करप, तें हें करप, ताका लागून आमकां त्रास असो जावपाक पावलो ना.
हें एक जालें इराणा कडलें. बाकीच्या आमचे संबंद कशे आशिल्ले, एट वॉर कोण आशिल्ले, इज्रायल. एट वॉर कोण आशिल्ले, अमेरिका. आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी दोगांय कडेन रिलेशनां बरीं दवरलीं आनी इतलीं बरीं दवरलीं की जरी इराण आनी इज्रायल एकामेका कडेन हें करता, पूण दोगांय कडल्यान संदेश येवपाक लागले आमच्या प्रधानमंत्र्याक की तुमी मदीं रावा आनी मिडिएशन करा म्हणून. म्हणजे इतले हे मान जसो मेळटा, म्हणजे सगळ्या कडल्यानच तुका जशें हें मेळटा की मागीर ताका लागून कितें जाता की कोणूच तुजे आड येना. तुका पळय कितें गरजेची वस्त आसा ती खंयच्यान तरी येता. आनी हें परराष्ट्र धोरण आमचें आज इतलें बरें जालां की म्हाका दिसता जवळ जवळ 195 कंट्री बरोबर आमचें रिलेशन एकदम बरें जालां. आनी दीस इज अ व्हेरी व्हेरी बीग थिंग. जशें तुमी सांगलें की देशान पेट्रोलाचे दर वाडले सगळी कडेन, पूण तुळेन जर आमी पळयत जाल्यार भारतान तितले वाडूना. जगभरान सगळी कडेन खूब वाडले. हय, ताचें मुखेल कारण कितें आसत? मुखेल कारण म्हणजे पयली गोश्ट म्हणजे आमकां दुसऱ्या राज्यां कडल्यान आमकां इंधन येवपाक लागलें आनी ताजो रेट वाडुल्लो नाशिल्लो. म्हणजे त्या खातीर आमकां तें मेनटेन करपाक मेळ्ळें. आतां हेवटेनच्यान कितें जालें, हेवटेनच्यान जर येतना आमकां टॅरीफ किंवा आनी कितें बाकीच्यो भानगडी जर लागिल्ल्यो जाल्यार आमकां आतां क्रूड ऑयलाची रेट वाडली, तांणी वाडयली, ताका लागून थोडेसो त्रास जालो. पूण तो आनी हेवटेनचो अशे दोनी बॅलन्स करून, दोनी प्रायजां बॅलन्स करून, म्हणजे कशें आसा, सपोज जर हांगा 140 आयले आनी हांगा जर 100 आयले जाल्यार ते 120 जाले न्ही. म्हणजे ताजो इम्पॅक्ट तितलो जालो ना. वेरेज बाकीचे कडेन कशें जालें, तांकां तो इम्पॅक्ट एकदम वाडून रावलो. त्याच बरोबर आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी देशाक आवाहन केलें की जाता तितलें कमी इंधन वापरा, जाता तितलें कमी म्हणजे कार पुलिंग करूंक शकता तुमी किंवा ऑल्टरनेट मिन्स तुमी वापरूंक शकता. खुबशे तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार विमान वाहतूक सुद्दां खुबशी कमी जाली. म्हणजे ताका लागून आमचें इंधन तितलें जाय अशें हें जालें ना. आनी बाकीच्योय गोश्टी ज्यो पळय गरज नाशिल्ल्यो ताजेर तांणी हें हाडपाक लायलें, म्हणजे आळाबंद हाडूंक लायलो. आनी हें सगळें जाता आसतना आमकां एकदम म्हणजे स्पर्ट अशें जालें ना. म्हणजे एकदम स्पर्ट जाता पळय वापरपाचेर तें जालें ना. आनी वयल्यान आमचें मातशें कमी जालें. आनी तें कमी जाल्ल्या कारणा खातीर आमकां तातूंत म्हणजे वाट काडूंक मेळ्ळी. त्याच बरोबर तांणी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करून पेट्रोल दिवपाची एक मोख काडली. ताजी टेस्टिंग चालू आसा सद्या, अजून ते फायनलीचे हाजेर येवना. पण ते ताका लागून सुद्दां थोडेशे आमचे म्हणजे रेट्स जे आसा ते नॉर्मलायझेशन दवरपाक आमकां मदत जाली. आनी तिसरी गोश्ट कशी जाली की जें पळय आमकां येतालें ताजें जें पळय ब्लेंडिंग किंवा ताजें जें पळय कन्वर्जन करपाचें हें आशिल्लें तें भारतानूच जातालें. बरोबर. सो दॅट कॉस्टिंग वॉज विदीन आवर कंट्रोल. आनी तें आमच्या कंट्रोलान आशिल्ल्या कारणान कितें जालें की आमकां प्रायझिंगाचेर टॅग दवरूंक मेळ्ळो. कळ्ळें न्ही. तर अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात त्यो एका गोश्टी खातीर जायना तें. कित्याक दुसऱ्या विविध राज्यां कडल्यान आमच्या कंट्री कडल्यान आमकां इंधन हाडप, तें हांगा बरोबर ताजें कन्वर्जन बी करप, ताजेर वॅल्यू एडिशन करप, हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो. आनी इतलेंच न्ही तर मदीं तांणी एक्सायज कमी केलो. जो पळय हें आशिल्लो येतालो न्ही ताजेर एक्सायज तितलो जितलें वाडलां पळय ते ताजेर तितलो सुमार अंदाज म्हणजे सरकाराचें नॅट इनकम देंवलो ताका लागून. पण तांणी तो वेळ पळोवन तांणी एक्सायज कमी केलो. थोड्याशा राज्यांनी इवन व्हॅट कमी केलो. तर अश्यो गोश्टी सगळ्यो जाल्ल्या कारणान ताजो रेट व्हडलोसो वाडलो ना आनी ताजो इम्पॅक्ट खंयच्याच राज्याक आयलो ना. आनी हें सगळें आमी जर पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या पळय देशाचें नेतृत्व आसा ताजें दूरदर्शीपणां जी आसा आनी तांची पळय जी वेव्हारीक जी पळय दृश्टी आसा आनी बाकीचे पळय सगळे तांचे मंत्रीगण आसा किंवा तांचे अधिकारीगण आसा सगळ्यांनी मिळून जसो वावर केला तो खरोच तोखणायेचो आसा.
आमी आतां पर्यंत उलयले तातूंत हे सगळे मुद्दे आयले की देशान कशें इंधन पुरवण केली, हय पूण आमी ह्याय गजालीचेर नजरअंदाज करपाक जायना की शेवटी हो सगळो नैसर्गीक सांठो तो केन्नाय तरी लुप्त जावं शकता ऑर कमी जावं शकता. तर आमी आतां फुडें पळयतना कशें कितें लोकांनी पळोवचें? आमी पयली गोश्ट म्हणजे गरज आसा तेन्नाच इंधन वापरपाचें. आमचें कशें आसा की ना आज कितें प्रॉब्लेम आसा, म्हजे कडेन पयसो आसा हांव वापरतलो, असो दृश्टिकोन आसूंक जायना. मेन म्हणजे हें बारीक जालें, मोठो ताजो हें खंय जाता वापर इंडस्ट्रीन जाता किंवा बाकीच्या आस्थापनांनी जंय पळय गरज आसता न्ही तांची थंय जाता. थंय तांणी ऑल्टरनेट मिन्स पळय जे आसा ताजो वापर करपाक जाय. आतां तुमी आयकलां आसतलें की दिल्लीक आनी थोड्या ठिकाणांत हायड्रोजनाचेर चलपी बसी हाडल्या. बरोबर. आतां ते हायड्रोजनाचेर जे चलपी आसा म्हणजे कितलें इंधन आमचें वाचलें. तशेंच आमचे जितले पळय हे बी आसा आमचे आस्थापनां चलता पळय, कारखाने चलता, बाष्पक हें तुगेले बॉयलर्स चलता, हेवी इंडस्ट्रीज. हय, तर थंय आमी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जर वावर केलो म्हणजे थंय जर आमी हायड्रोजनाचो उपयोग केलो किंवा ऑल्टरनेट मिन्स जी आसा, सौर उर्जा आसा किंवा आनी खंयची उर्जा आसा ती अशी जर आमी हाडली आनी वापरान हाडली जाल्यार इंधनाची बचत जावंक शकता. आनी इंधन तितलें जाय अशें दिसना आनी आमी इंधनाचेर म्हणजे ताजेरूच निर्भर रावंक जाय अशें कांय जावचें ना. त्याच बरोबर आतां कशें आसा की आमकां आमच्या सरकारान रोखडेच तांणी एक कमिटमेंट दिल्लो आसा की 2000 म्हाका 70 पर्यंत आमी कार्बन न्यूट्रल जातले. आनी तें जातलें जाल्यार आमचें कार्बन फुटप्रिंट आसा तें सामकें झिरो लेवलाचेर हाडचें पडटलें. आनी ते झिरो लेवलाचेर जर हाडटलो जाल्यार तुका इंधन तितलें वापरूंकूच जायना न्ही. इंधन सामकें कमी वापरूंक जाय आनी ऑल्टरनेट जे मिन्स आसा ताजेर आमी वावर करूंक जाय आनी ताजेरूच आमी काम करपाक जाय. बरोबर. आतां फॉर एग्जाम्पल तुमकां आतां आनी एक आतां हांवें तुमकां सौर उर्जेचेर सांगलें. एक तुमकां गजाल सांगता आतां एक कशी सौर उर्जेचेर काम करूंक शकता तें. डेटा सेंटर्स जी आसा पळय आतां AI म्हणटा तें व्हेरी कॉमन जालां, करेक्ट. सगळे कडेन AI म्हणटात, पूण AI वापर तूं करता पळय तेन्ना तूं सुद्दां कारणीभूत जाता उदकाच्या प्रॉब्लेमाक. आतां उदकाचें प्रॉब्लेम कशें जाता, उदक आनी हाजें इंधनाचें खंय कनेक्शन जाता तें सांगता तुका हांव. तर जाता कशें की डेटा सेंटर्स पळय जी आसा ताका मरे हेवी वॉटर लागता कुलिंगाक, हेवी सामकें. आनी तें उदक तुका हें केल्लें जाय, ट्रिटेड वॉटर जाय, कळ्ळें न्ही. आनी तातूंत तें कुलिंग आनी हें तें करून ताजें तें हें करपाक जाय. आनी ताका तें इंधन लागता पळय तें आमचें हें सगळे तरेचें इंधन. म्हणटकीर तांणी आतां एक नवी संकल्पना आयल्या आनी ऑलरेडी ते कामाक लागल्या. तांणी कितें केलां, एक व्हडलो ग्लोब कसो केला, ग्लोब ऑफ द सायज ऑफ अ फुटबॉल फील्ड आनी वीथ अ टावर. आनी तो डायरेक्ट ओशनान घाला. आनी ओशनान घाला पळय तो ओशनाचें उदक पोंदच्यान येता आनी तें आरोवन ट्रीट जाता आनी वयर तें ट्रिटेड वॉटर जाता आनी ताका कुलिंगाक मेळटा. आनी ओशनान आशिल्ल्या कारणान ताका सौर उर्जा डायरेक्ट मेळटा. आनी सौर उर्जा मेळिल्ल्या कारणान ताका डिझल किंवा ताका पेट्रोलियम प्रॉडक्टाची गरज लागना. आनी त्या सौर उर्जेचेर ताजें इलेक्ट्रिकल पळय जितलें, कित्याक पावर तर जायच, पावर जनरेट केल्ल्या शिवाय तें डेटा सेंटर चलचोच ना, कळ्ळें न्ही. म्हणटकीर हें सगळें पळय करता न्ही, हें पळय हांवें तुमकां आतां हें एग्जाम्पल कित्या खातीर दिलें की अशा प्रकारचे आतां इनोव्हेशन्स जावपाक जाय. अशे तरेचे आमकां नव्यो नव्यो संकल्पना येवपाक जाय. आतां कितें आसा, आमचे जितले पळय आमचे खूब भुरगे बरे आयडिएटींग करतात, नव्यो नव्यो संकल्पना करतात, नव्यो नव्यो आनी ते स्टार्टअप घेवन येतात. तर तांणी ह्या दृश्टीन विचार करचो आनी ह्या दृश्टीन काम करचें आनी करताय बी, करचें म्हणल्या परस करताय बी. आनी एक गोश्ट तुमकां सांगपाक उरलो, आमच्यो पळय ट्रेनी आसा न्ही, त्यो ट्रेनी डिझलाचेर आनी कोलाचेर चलताल्यो. बरोबर. आज 99% आमच्यो ट्रेनी ज्यो आसा त्यो इलेक्ट्रिसिटीचेर चलता, 99%. हें इतलें जाल्ल्या कारणान
आमकां इंधनाची तितली कमी जाली, वापर कमी जालो आनी ताकाय लागून आमची शॉर्टेज जावपाची ती मातशी कमी जाली, कित्याक थंय लाखांनी लिटर लागतालें. आतां तांणी आनी एक केलें की ज्यो पळय ट्रेन्स धांवता तांचे वयर सोलर पॅनल्स घालून ती ऑटोमॅटीक उर्जा कन्वर्जन करतात. म्हळ्यार अश्यो कितल्योश्योच गोश्टी तांणी करपाक सुरवात केल्या, इनोवेटीव आयडियाज हाडल्या आनी ह्यो सगळ्यो हाडटा आसतना तांणी एक पळयलें की एनवायरमेंटाक हाजो कसलोच विबाड जायना. कळ्ळें न्ही, उलटें एनवायरमेंट आमी सांबाळूंक पावतात. तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी जर विचारांत घेतल्यो जाल्यार म्हाका दिसता एक दीस फुडें येतलो जंय आमकां ह्या इंधनाचेर निर्भर रावपाची गरज उरची ना आनी आमी ऑल्टरनेट सोर्स पळय जे आसा त्या ऑल्टरनेट सोर्सांतल्यान आमी फुडें पावलां घालूंक शकतले आनी आमची सगळीं कामां त्या माध्यमांतल्यान आमी जावंक शकतले. त्याच बरोबर आतां तुमी पळया गाडयो, EV गाडयो आयल्यो. बरोबर. EV गाडयो आयिल्ल्या कारणान पेट्रोल कन्जम्पशन कमी जालें, डिझल कन्जम्पशन कमी जालें. म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट 15 to 20% रिप्लेसमेंट जाल्या. त्या भायर हायड्रोजनाचेर चलपी आयल्या, बसी आयल्या, हे आयल्या. आज तुमी पणजेनूच जर पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटी बसीस चलतात त्यो EV. म्हणटकच तें इंधन आमचें वाचूंक लागलें, कळ्ळें न्ही. तर अश्यो गोश्टी ज्यो आसा आनी आमी सौर उर्जा हाजेर जनरेशनाचेर खूब आमी हें दवरलां. तितलेंच न्ही तर मॉलेसीस जावं किंवा हाजे जितलें पळय आमकां हें मेळटा कचरो हातूंतल्यान आमी उर्जा निर्मिती करपाक आमी पावलां उबारिल्लीं आसा. तर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना आमी पळयता तर हातूंतल्यान आमकां इंधनान आमी भरपूर बचत करीत आयिल्ले आसा आनी हाका लागून आमकां तितलो त्रास जालो ना. तुमी पळय हें म्हळें न्ही सुरवातेक तितलो त्रास जालो ना आनी आमी आळाबंदा हाडूंक शकले, कळ्ळें न्ही. सगळो पळय जो शॉर्टेज जातली आशिल्ली किंवा आनी कितें जातलें आशिल्लें तें सगळें आमी कंट्रोल करूंक शकले. ह्या निमतान आमच्या दर्शकांक पळोवप्यांक एक तुमी संदेश दिवचो. म्हजें म्हणणें अशें आसा की आमी जेन्ना इंधन वापरता तें विचार करून वापरचें, कित्याक हें पळय जें आसा नैसर्गीक आसा तें आनी तें जें येता तें सदां काळ येतलें असो हें ना, कळ्ळें न्ही. आज आमी पळयात मदीं आमी फक्त झाडांच मारूंक लागिल्ले आनी ताका लागून आमकां इफेक्ट कसो आयलो तो कळ्ळो. पावसाचेर इफेक्ट येता, उदकाचेर इफेक्ट येता, क्लायमेट चेंजीस जाता, तेन्ना इंधनूय तशेंच आसा, कळ्ळें न्ही. तर त्या खातीर ते हाजे फॉसिलांतल्यान तें पळय जें येता तें एक दीस आमकां हें फटयतलें. म्हणटकीर आमी तें वापरतना सांबाळून वापरचें आनी आमचेंच न्ही, आमी वापरलें तें वापरलें, आमच्या फुडल्या पिळगेकूय ताजो फायदो जावचो ह्या खातीर आमी ताजें एक संतुलन करचें हें एक आसा. दुसरें म्हणजे आमचे भुरगे जे आसा तांणी हाजेर विचार करपाची गरज आसा, तांणी इनोवेशन करपाची गरज आसा, तांणी फुडारा खातीर बाबा कितें ऑल्टरनेट मिन्स येवंक शकता किंवा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जावंक शकता इंधनाचेर, तर ताजेर तांणी विचार करचो. कित्याक आमी आतां इथनॉलाचेर विचार करता पण त्या भायर बाकीच्योय गोश्टी आसूंक शकता ज्यो नैसर्गीक आमकां खूब मेळटा आनी अश्योच फुकट वता, त्यो जर वापरून आमी जर कितें करूंक शकले जाल्यार तातूंतल्यानय आमकां फायदो जावंक शकता. तर अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो आमी करूंक शकता. तर त्या दृश्टीन आमी पयली गोश्ट म्हणजे आमी वी हॅव टू यूज इट वीथ कॅर आनी जाता तितलें आमी कमी करून ताजेर संतुलन हाडचें, हें पयलें. तर अशा संकश्टाच्या काळात समन्वय आणि परराष्ट्र धोरण निर्णय घेवपाची क्षमता कितली म्हत्वाची आसा हें आमी आयज जाणून घेतलें. म्हाका निमणे कडेन तुमकां एक विचारपाचें आसा की भारतान घेतिल्ले निर्णय जे ह्या काळान घेतिल्ले निर्णय हे फुडाराक आमकां कशे म्हत्वाचे जातले थारतले. सगळ्यान पयलें म्हणजे आमी आज पळय जें धोरण आंखलां ताका लागून सबंद जगा कडेन आमचें जें पळय वातावरण आसा तें खेळीमेळीचें आसा. खंयच्याय आज राज्यान वचत जाल्यार एक
तुमकां एक एक्सेप्टन्स म्हणटा तें आसा. पयली गोश्ट म्हणजे त्या हाजे राज्याचे पळय जे पळय हेड आसा ते तुजें आयकून घेतात. आतां तुमकां एक सादी एग्जांपल दिता. आमी पयलीं भायर जेन्ना केन्नाय गेले, इंडियन पासपोर्ट म्हणटकीर ओके तशें हें नाशिल्लें, इट वॉज लायक अ सेकंड ग्रेड हें. आज इंडियन पासपोर्टाक एक मान आसा, एक रिस्पेक्ट आसा आनी एक कमांड आसा. इंडियन पासपोर्ट म्हणना बरोबर तुका ते आदरान वागयतात. हें कित्या खातीर जालें तर हें फक्त आमच्या परराष्ट्र धोरणा खातीर जालें. आनी परराष्ट्र धोरण आमचें कशें आसा, आमचें वसुधैव कुटुंबकम हें तांणी एक हें धरलें, आमचें प्रिंसिपल धरलें. आनी ताका लागून कितें जालें की सगळें जग हें म्हजें, सगळे जगांतले लोक हे म्हजे हें जेन्ना तांणी सगळ्या जगा कडेन मांडलें. आतां तातूंतल्यान पळया योगा सगळ्या जगान एक्सेप्ट केलो. 21 जून हो सबंद जगान सांगलें की हो योगा डे आनी सबंद जगान ताजे बद्दल एक चर्चा सुरू जाली, वापर सुरू जालो आनी ताजें इफेक्ट येना बरोबर भारताचें पळय जें एक हें आशिल्लें तें वाडलें. तशें आमचें परराष्ट्रीय धोरण पळय जें आसा न्ही, आनी आज आमचें धोरण अशें आसा की अशें न्ही की आमी मान बागोवन गेले, आमचें सडेतोड धोरण जालां. आमचे पळय परराष्ट्र मंत्री आसा ते वेवस्थीत उतरां दितात, कित्याक आमचो मान दवरून दितात, पण त्याच बरोबर ताका कमी लेखिना, ताकाय बरोबर त्या दर्ज्यान दिता. म्हणजे ताका लागून कितें जाता की आज आमी पळय जेन्ना खंयच्याय राष्ट्रा कडेन कितें उलोवंक वता तो पयलीं आयकून घेता. म्हणजे अशें न्ही की हो आनी कोण आयला काय म्हणून, अशें ना, कळ्ळें न्ही. तेन्ना ह्या सगळ्या हातून जर आमी विचार केलो जाल्यार म्हाका दिसता की आमी खूब फुडें पाविल्ले आसा की हाजो फायदो आमच्या सगळ्या भुरग्यांक खूब बऱ्या रितीन जावपाचो आसा. इतलेंच न्ही, आतां फक्त इंधना खातीर अशें न्ही, बाकीच्योय गोश्टी खूब आसा. म्हणजे खंय नवें इनोवेशन जाल्लें आसा जाल्यार तें आमकां ताजो फायदो जावंक शकता. जर कितें गरज लागली आनी तें अमक्या राज्यान आसा जाल्यार तें आमकां मेळपा कडेन आतां हें जालें. म्हणजे आमचे न्युक्लियर इलेक्ट्रिकल प्लांट्स घालपाचे केला पळय तांणी, ल्हान आनी ताका खुबश्यो गोश्टी खंयच्यो जाय पडटा. सगळ्या देशांनी आपलो हात वयर फुडें केला आतां. बरोबर. मदीं एक आशिल्लें की ना भारताक दिवप ना, तें तांणी हें केलें, फाटल्यान घेतलें. तर अश्यो सगळ्यो गोश्टी जावंक आयिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता की परराष्ट्रीय धोरण जें आसा तें आयच्या घटकेक एकदम बरें आसा. हो इतलो कठीण विशय तुमी खूब सोंप्या पद्दतीन आमच्या पळोवप्यांक सांगलो, ताच्या खातीर पणजी दूरदर्शना वतीन तुमकां येवकार. धन्यवाद.